टीव्हीचे तुमकां सगळ्यांक मायमोगाचे येवकार सगळ्यांक बरी दनपार आवडेत आणि हांव दीप्ती काकोडकर लंच टाइम बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया मुखेल खबरो। जुवारी अदानी वेदांता सहित 26 कंपनीच्यो सुमार 178.35 कोटींचो हरीत कर आसा प्रलंबित। मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंताची लेखी जाप। सोलर इलेक्ट्रिक हायब्रिड फेरीबोट दिल्ल्या स्पेसिफिकेशन प्रमाण बांदूंक नाशिल्ल्यान 59 लाख पेमेंट दवरला आडोवन फेरीबोट विकपाचो आसा यत्न। अंतर्गत उदका मार्ग मंत्री सुभाषाची युरीच्या प्रश्नाक जाप। गोयच्या प्रस्तावित तिसऱ्या जिल्ह्याच्या कार्यालयाचो निर्णय एकंदरीत विचार करूनच घेतले। जिल्ह्याच्या नावाविषयी लेगीत चर्चा आसा सुरू, मुख्यमंत्र्यांची माहिती। दाग फोंड्या प्रेमानंद नायकाच्या घराक शॉर्ट सर्किट जावन लागलो उजो। सुमार 3.5-4 लाखांचे जाले लुकसाण, सुदैवान जिवीत हानी टळ्ळी। सुर्ला 70च्या प्रस्तावित इको टुरिझम प्रकल्पाक ठाणे पंचायतीची मान्यताय। प्रकल्प सुर्ला वाठारातूच उबारचो, लोकांची मागणी। आणि मुळगावची ग्रामसभा मैदानाच्या विशयावेल्यान बरीच तापली। अर्धवट कामां करून पैशांचो घोटाळो केल्ल्याचो तळावेनी केलो पंचायतीचेर आरोप। फुडल्या 6 म्हयन्या भितर कामां पुराय जाली ना जाल्यार राजीनामो दिवपाची दाखयली पंचायतीन तयारी। आता खबरो विस्तारान। गोंयांत प्रस्तावित केल्लो तिसऱ्या जिल्ह्याच्या मुखेल कार्यालया संदर्भातलो निर्णय हो केपें, सांगे, काणकोण आनी धारबांदोडा ह्या चारूय तालुक्याच्या जोडणेचो तशेंच हेर एकंदरीत गजालींचो विचार करून घेतले अशें मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी स्पश्ट केलें। मजगतीं तिसऱ्या जिल्ह्याच्या नांवाविशीं चर्चा सुरू आशिल्ल्याचें मुख्यमंत्र्यांनी सांगलें। तिसऱ्या जिल्ह्याचे हेडक्वार्टर सरकार ठरयतले। सगळ्यात केन्ना आमी तांकां तिसरो जिल्लो फॉर्म करता आसतना काणकोण, केपें, सांगे, धारबांदोडा ह्या चारूय तालुक्यांक भितर घातल्या। ऑलमोस्ट रुरल ताका नांव कितें दिवपाचें, ताचो हेडक्वार्टर स्टेशन करचो, सगळी एकंदर जिल्ल्याचो विचार करून सगळ्या जाणांक कनेक्टिविटीच्या दृश्टीन कशें बरें पडटलें, रोड कनेक्टिविटी कशी आसा आनी सगळ्या लोकांक फिजिबल जावपाक हाजो सगळो विचार करतले। नांव आनी हेडक्वार्टर दोन्ही सेपरेट ठरयतले। आमकां दिल्ली पयलीं आमकां धाडचो पडटा, तो धाडटा ताच्या प्रमाणे। गोंयांत उजो लागपाच्या घडणुकांनी वाड जायत आसा। दाग फोंड्या प्रेमानंद नायकाच्या घराक शॉर्ट सर्किट जावन उजो लागपाची घडणूक घडली। उजो पालोवपी दळान घडणुकदार वचून उजो नियंत्रणात हाडलो। सुमार 3.5 ते 4 लाखांचे लुकसाण जालां, सुदैवान जिवीत हानी टळ्ळी। ह्या घडणुकेची म्हायती मेळटकीच नगराध्यक्ष आनंद नायकान घडणुकदार वचून पळोवणी केली आनी आर्थीक मजत करपाचें आश्वासन लेगीत दिलें। राती म्हणजे ती शॉर्ट सर्किट जाली। घरान कोण नाशिल्लो? कोण नाशिल्ली, घरान कोण नाशिल्लें आनी मागीर आमकां आतां आमकां सकाळीं वचून ते आमचे आनी फ्रेंडान म्हाज्या आपोवन हाडलो ते अशें जालां म्हणून म्हाका हें केलें। सो फायरान मागीर फायर फोर्सा तेंच्यांनी कळोवन मागीर तेणी जालें की हो आमचो शेजारी भूत आसा तेणें आवाज येता अशें म्हणून दोन्न पळयलो। दोनाय आवाज येता म्हणून मागीर तो उठलो आनी पळयलें जाल्यार उजो ताणें बावड्यान येवन हांगसर उदक नळाचें करून तेणें मारल्यो मारल्यो परत तेणें मेन ऑफ केलो आनी मागीर सायडीक तांकां वचून आमचे दुसरे चुलत भाव आसा तांकां उठयले आनी मागीर ते हें करून ते पालोवपाक फायर फोर्साक फोन केलो तेंच्यांनी आनी ह्या बंगलो आसा पळय त्या बंगल्यांतल्या लोकांनी पळयलो आनी मागीर फायर फोर्साक हाडलो। फायर फोर्स येवन मागीर तेंच्यांनी हे उजो पालयलो। अंदाजे कितले लॉस जाला? अंदाजे म्हाका 3 ते 3.5 लाख रुपया जातले। नळ ते हे टायल्सूच पयर हालीं बसयल्या 15 दीस जाले बसयल्या सगळें। सो घरान कोण नाशिल्लो? घरान कोण नाशिल्ले। आमी मातशें ते मावाडे गेल्लीं, आमचो तो मेवणो हें जाल्लो म्हणून तेजे ते हेका लागून आमी थंय गेल्लीं तेन्ना राती कोण ना जालें घरान। आज सकाळ फुडें उजो लागलो आनी कारण अशें समजता की
शॉर्ट सर्किट जावन हो उजो लागलेलो आसा तेन्ना घराची जी नुकसान भरपाई म्हणजे बरोच तांकां डॅमेज जो जाल्लो आसा आमी पळयले ते प्रमाणे हांव मागतां आमचे गोंय राज्याचे एग्रिकल्चर मिनिस्टर स्थानीक आमदार बाबुराव नायक सर आनी तांकां सरकारी लेवलाचेर मदत करची कित्याक सर सदांच हेल्पफूल असो आसा आनी सर तांकां मदत अवश्य करतलो. प्रेमानंद नायक हेज्या जागान एक घरा कडेन ताजे राती शॉर्ट सर्कीट जावन मातसो उजो पेटलो. बरेंच नुकसाण जाल्लें आसा म्हणून वेळान फायर ब्रिगेड आयली आनी अनर्थ जावपाचो टाळो कित्याक ते एक सिलिंडर आशिल्लो. देवा कृपेन ते सिलिंडर बीन कांय जावना आनी इतल्यार आमी समाधान मानपाचें की इतल्यार आमचें हें जालें. डाग फोंडा हांगसरल्या प्रेमानंद नायक यांच्या घराक आयज सकाळी 4 सुमार उजो पेटलो. शॉर्ट सर्कीट जाल्ले कारणान उजो पेटलेलो डावट आसा. तशेंच शेजाऱ्यांनी जेन्ना उजो पेट्टा तसो आवाज येयलो तेन्ना हांगा येवन उजो पालोवपाचो प्रयत्न केलो पूण उजो चड पेटलेल्या कारणान तेंच्यांनी फायर स्टेशनाक कॉल केलो आनी स्टाफांनी येवन हांगा उजो पालयल्लें आसा. घराची छप्पर तशेंच बाकीचे सगळे कपडे आशिल्ले तितलेच लासून डॅमेज जाल्ले आसा. त्याच बरोबर जी किचनान आयदनां आशिल्ली ती सुद्दां लासून गेल्ली आसा. अंदाजे 3.5 लाख रुपया पेक्षा अदीक लॉस जाल्ले अशें डावट आसा. सद्याक ग्रामस्थ आनी बाकीचे कोण आसात समाजसेवक हांगा येवन पळोवन वयता. सो सरकारान मदत करची अशी त्यांची मागणी आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर स्वप्नील च्यारी. गोंय पर्यटन महामंडळा वतीन सुर्ला सत्तरीत प्रस्तावित इको टुरिझम प्रकल्पाक सरकारान ग्रीन सिग्नल दिला. मात पर्यावरण मोग्यांनी या प्रकल्पाक विरोध करून न्यायालयात याचिका दाखल केल्या. मजगती आयताना ठाणे दोंगुर्ले पंचायतीचे जाल्ले खासा ग्रामसभेत या प्रकल्पाक लोकांनी एकमतान मान्यताय दिल्या. सुर्ला सत्तरीत पर्यावरणपूरक इको टुरिझम प्रकल्प उबारपाक सरकारान मान्यताय दिल्या. फुडल्या दिसांनी ह्या प्रकल्पाचो बुन्यादी फातर घालतले. पूण गोंयच्या कांय पर्यावरण मोग्यांनी ह्या प्रकल्पा आड न्यायालयात याचिका दाखल केल्या. याचिका दाखल जाल्ल्यान ह्या प्रकल्पाचो फुडार अनिश्चित आसा. ह्याच विशयाचेर ठाणे पंचायतीन आयतारा खाशेली ग्रामसभा दवरिल्ली. ह्या वेळार व्हडा प्रमाणात नागरिकांनी हाजेरी लायिल्ली. ह्या प्रकल्पा संबंधीत थाराव ग्रामसभेत सादर करतना हाजीर आशिल्ल्यांनी हात उबारून ताका मान्यताय दिली. हो प्रकल्प त्याच सुवातेर करचो अशी मागणी लोकांनी केली. ह्या प्रकल्पाक लागून गांवचे उदरगतीक उर्बा मेळटली अशें जायत्या जाणांनी ह्या वेळार सांगलें. प्रकल्प म्हणजे दिव्यारांनी आमचे मॅडम हें हाडलेलो आसा आनी हो सुशीतपण गांवांत जावपाक जाय. गांव सुदारपाक जाय, रावन रोजगार मेळपाक जावो हेज्या खातीर एक फुडाकार घेतला. म्हणजे थंय ग्रामीण भाग थंय मजुरी जर करतालो खंयची जाल्यार थंय कांय तुका मेळना, दुसऱ्या गांवांनी वचोवचें पडटा. हेज्या खातीर ते बरेचशे आमच्या खातीर तेणी कश्ट खावन ते पास करून हाडलेले आसा. आमी ह्या गांवाच्या वतीन ती हेचे पयली आदी अभिनंदन करता. आनी दुसरी गोष्ट म्हणजे म्हाका सांग, आतां थंय तो जर गांव जर उठोवप जर त्या लोकांचो जर मनात आसा, हेंच्या जर पत्रकाराच्या जर मनात आसा उठोवपाचो तो आनी वाशाराच हाडून थंय सोडपाचें जर आसा तर ती वाशारां सोडची, आमकां थंय बाजू काडपाची. आमकां ताजो कांय संबंद आमकां येना. पूण आमचो गांव 1000 वर्सां जाली आतां आनी ती कोणाक खबर ना कितलीं वर्सां जाली आतां. कायदो काडला तो बरोबर आसा, पूण आमकां मनशा पेक्षा जनावर जर तांकां जर चड जाय आनी आमी मनशान भीक मागपाची आनी जनावरां थंय जेवपाचें आसा तर तेणी तशेंच हें करपाचें. पूण तेणी एक गांवची मिटींग घेवन घेवची अशी म्हाजी हांव पत्रकारा कडेन विनंती करता. कित्याक लागून त्या गांवची समस्या कितें आसा, ते रोजगार कितें आसा, थंय लोक गरीब कितलो आसा, गव्हर्मेंट सगळो थंय कितलो आसा, लोक कसो जगता थंय हे तेणी विचार करचे आनी त्या गांवाक येवन तेणी आश्वासनाचे विश्वासात घेवचें आनी फुडलो प्रकल्प तेणी सुरू करचो. ना तर ह्या प्रकल्पाक तेंच्यांनी हात लावपाचो ना आनी आमी ताका निर्धार आसताले, आमी ठामपणे उबे रावताले. आयज आमी ग्रामसभेक उबे रावल्या, हेज्या पेक्षा आमी खंय फुडें वचपाक जाय पुरो गांव वयतले. पूण आमकां तो प्रकल्प जावपाक जावो असो आमी तुमच्या कडेन सगळे कडेन विनंती करता आनी तो जावंक जाय म्हणजे जावपाकच जाय. तुम्ही जाणा अनएम्प्लॉयमेंट कितलेशे वाडला आनी जर इतलो एक बरो प्रोजेक्ट जाय गांवांत कितले तरी भुरगे आमचे इतले बरे शिकलेले आसा की तांकां थंय रोजगार ना. त्या माध्यमांतल्यान गांवांनी रोजगार मेळटलो. त्या भायर खुबशे आमचे थंय महिला मंडळ आसा आनी कोण आसा ते कितें तरी करूं शकता. गांवांत जो बेरोजगार आसा तांकां तो स्वताचो कितें बिजनसय करूं शकता
आणि हे जर इतले असून तांकां जर हाचो परिणाम जाता जाल्यार काल आतां हालींच एक अटॅक जालो ते शेजाऱ्याकूच आमच्या तेजो जीवनान अख्खे तेजे पाण्यार गेले कितें केलें तेंचे पर्यावरण प्रेमी म्हणून जर तांकां दिसता की जाल्यार तांच्यांनी कितें केलें कितें तरी ठोस उपाय केला काय कितें आनी ही जी जमीन आसा ही म्हाज्या पुर्वजांनी काही दवरलेली आसा ना पर्यावरण मंत्र्यान दवरूंक ना पर्यावरण प्रेमींनी दवरूंक ना म्हाज्या जाणट्यांनी ती दवरलेली आसा आनी जेन्ना ती आमच्या जाणट्यांनी दवरलेली आसा आनी ते आमी राखून दवरले आनी थंय जर आमकां उपभोग घेवंक मेळना आनी भलतोच जर येवन ते हें करता जाल्यार ही चुकीची गजाल आसा ताजेर विचार जावचो पंचायतीन ताजेर विचार करचो आनी हे जो आमचो इको टुरिझम प्रकल्प जो आसा तो मार्गाक लावपाचो. गोमंतक टीव्ही खातीर ठाणे 70च्यान रिपोर्टर सपना सामंत. मुळगांवां जावपी खेळा मैदानाच्या विशयावेल्यान आयतारा जाल्ली मुळगांवची विशेष सभा तापली. मैदानाचें काम अर्दवट करून लाखांनी रुपयांचो आर्थीक घोटाळो जाल्ल्याचे हे सभेत उक्ताडार येतकीच एकूच बोवाळ जालो. सभेक हजर आशिल्ल्या तरणाट्यांनी आक्रमक भुमिका घेवन घोटाळ्याक जबाबदार आशिल्ल्या पंचायत मंडळान राजीनामो दिवचो अशी मागणी लावन धरली. मजगतीं 6 म्हयन्यां भितर मैदानाचें काम पुराय करून दिवपाक अपयश आयलें जाल्यार पंचवांगडी पदाचो राजीनामो दितले अशें सरपंचा सयत 5 पंचवांगड्यांनी जाहीर केलें जाल्यार उपसरपंचा सयत 2 पंचवांगड्यांनी तटस्थ भुमिका घेतली. मुळगांव पंचायतीचे फाटले ग्रामसभेत खेळा मैदानाचो विशय बरोच तापिल्लो. ह्या विशयाचेर खासा बसका घेवपाचो ग्रामसभेत थाराव घेतिल्लो. त्या निर्णया प्रमाण आयतारा खासा बसका घेतिल्ली. सरपंच मानसी कवठणकर हांचे अध्यक्षतेखाला जाल्ले हे सभेक उपसरपंच गजानन मांद्रेकर आनी हेर मेळून सगळे पंचवांगडी हजर आशिल्ले. सभेक 100 परस चड तरणाटे हजर आशिल्ले. हे सभेत खेळा मैदानाचेर गरमागरम चर्चा जाली. काम करिनासतना सुमार 39 लाख रुपया परस्पर कॉन्ट्रॅक्टराक दिल्ल्याचे उक्ताडार आयले उपरांत बोवाळ जालो. सभेक हजर आशिल्ल्या तरणाट्यांनी आक्रमक भुमिका घेवन घोटाळ्याक जबाबदार आशिल्ल्या पंचायत मंडळान राजीनामो दिवचो अशी मागणी लावन धरली. मजगतीं 6 म्हयन्यां भितर मैदानाचें काम पुराय करून दिवपाक अपयश आयलें जाल्यार पंचवांगडी पदाचो राजीनामो दितले अशें सरपंचा सयत 5 पंचवांगड्यांनी जाहीर केलें. डायरेक्ट उलयता की जर आमी आतां असो एक ठरयला की 6 म्हयन्या भितर ते कितें कंप्लीट आहा तें काम कंप्लीट करून दिता कितें सपोज जर तें जावंक ना जाल्यार हांव म्हाजो रेजिग्नेशन दिता. सपोज ते जावंक ना जाल्यार रिजायन करता. बरें दोनाचे तुम्ही ऐकतातच ना दुसरे सांगतात ते आता 6 महिन्यानंतर दाटले का नंतर तुम्हाला खबर असतली आमचा खबर आता किती सांग ना जरा किती सांगतात कसे तुम्ही सांगता ते बरोबर केली असतो. जर आमच्याकडे जर 6 महिन्यांनी जर ते काम कंप्लीट जावं ना जाल्यार बाकीच्या सरपंचांनी सांगल्याप्रमाणे हांव ती रिजायन तुमकां टायम दिलो सुदारलो जाल्यार म्हाका रिजायन जावपाची गरज ना. जे तुमकां कितें जाय ते 6 म्हयन्या भितर काम ते जातलें. रिटर्न प्लीज घे ओमकार को आम्ही आन्सर करणार ओमकार बरोबर. आयज जी पंचायत मिटींग जाल्ली ही लास्ट ग्राम सभेक आमचे प्रश्न आसलो की आयज मेरेन त्या ग्रावंडा आमच्या ते फुटबॉल ग्रावंडा प्ले ग्रावंडा आयज मेरेन कितलो एक्सपेंडिचर जालो. तो एक्सपेंडिचर आमी प्रश्न हितून केल्लो ग्रामसभेक एक अशें डिसिजन जालें की प्रॉपर कन्सल्टंटांक आपोवन आमी हे नेक्स्ट संडे म्हणजे आयच्या तारखेक डिसिजन घेतले कितें. सो डिस्कशनान आयज सिंपल प्रश्न आसले की आयज मेरेन ग्रावंडाक कितले पयशे मोडले ते. सो सरपंचान सांगलें आमच्या विलेज पंचायत मुळगांवच्या की आयज मेरेन 64 लाख त्या ग्रावंडाक मोडले. 64 लाखाचे जेन्ना हिशोब मागलो आमी तेन्ना कसल्या फंडांसून मोडले एक्सपेंडिचर खर्च केलो. सो 50 लाख तेंच्यांनी गोवा लिबरेशन फंडांतून स्पेंड केला आनी 14 लाख ती GI फंडांतून स्पेंड केला. ग्रामसभेचो विशय हो कॅरी फॉरवर्ड जाला ह्या आयतारा. कित्याक तर तेंच्यांनी डिमांड घातलेलो की आमकां स्पेसिफीक टायम दिया फक्त हो इशू डिस्कस करपाक. सो आयज हो इशू घेतलो. सांगपाचें बॅकग्रावंड म्हटल्यार आनी बॉटम लायन म्हटल्यार सुमारे 65 लाख 65 लॅक्स ग्रावंडाक लागून खर्च जाल्लो आहा. ग्रावंड तयार ना अजून. हांगासर जेन्ना भुरग्यांनी येवन फायल्यो तपासल्यो तांकां अशें कंप्लिशन सर्टिफिकेट बीन मेळ्ळी जितून सर्टन
इन्फ्रास्ट्रक्चर लायक टॉयलेट्स मागीर फेन्सिंग बीन कंप्लिशन सर्टिफिकेटीन दिसता, थंय पाटी मारलेली आहा उद्घाटन केल्लेली तेजेर हे कंपोनंट दिसता, पूण एक्चुअली सायटीर ना. म्हणून मागीर आयच्या मिटिंगेक बोवाळ जालो सेईंग दॅट जे जावपूच ना काम तेजे कंप्लिशन सर्टिफिकेटीचेर तुमी कशें सायन मारला काय म्हणून. सो फायनली पंचायत एग्रीड टू एन एक्सटेंट. सरपंचान स्वता सांगले की आमकां टायम दिया. आमी तांकां आतां 6 म्हयन्याचो टायम दिल्लो आहा. जी कामां पेंडींग आसा ती 6 म्हयन्या भितर कंप्लीट करची म्हणून. आनी ती जर जावना जाल्यार आउट ऑफ 7 पंचास 5 पंचांनी सांगला 6 म्हयन्या भितर जावना जाल्यार आमी रिजायन करतले म्हणून. गोमंतक टीव्ही खातीर तुकाराम सावंत. नावेली साखळे गावातली 15,60,000 चौखण मीटर जमीन उद्देगीक वसणुके खाला सेजा वेदांत कंपनी आपल्या वेगवेगळ्या प्रकल्पां खातीर वापरता. मात कंपनी नावेली गांवच्या बेरोजगारांचेर अन्याय करता. फाटली 10 वर्सां जालीं गांवच्या एकल्याय मनशाक कंपनीन कामाक घेवंक नाशिल्ल्याचें कांय थळाव्यांनी ग्रामसभेत उक्तायलें. हे विशीं सरकार आनी कंपनीक निवेदन सादर करतले अशें नावेली पंचायतीचो सरपंच रोहिदास कांसेकार हांणी सांगलां. नावेली साखळे गावातली कोमुनिदाद आणि देवस्थान समितीची सुमार 15,60,000 चौखण मीटर जमीन उद्देगीक वसणुके खाला सेजा वेदांता कंपनी आपल्या वेगवेगळ्या प्रकल्पा खातीर वापरता. मात कंपनी नावेली गांवच्या बेरोजगारांचेर अन्याय करता. फाटल्या 10 वर्सांत गांवच्या एकल्याय बेरोजगाराक कंपनीन कामाक घेवंक ना. हे विशीं थळाव्यांनी आयतारान नावेली पंचायतीच्या ग्रामसभेत विशय मांडिल्लो. हे विशीं पंचायतीन योग्य पावलां उखलची अशी मागणी कांय थळाव्यांनी ग्रामसभेत केल्ली. देखून पंचायत हे विशीं सरकार आनी कंपनीक निवेदन सादर करतले अशें आश्वासन सरपंच रोहिदास कांसेकर हांणी दिलें. गेल्या 1594 ही आमच्या गांवची जमीन एक्विशन जाली. तर एक्विशन ह्या बेजीकचेर जाल्ली की गांवच्या लोकांक की पंचक्रोशी ह्या सरावंडींग एरियेक जॉब दितले ह्या संदर्भात आमचे जमनी गांवच्यो एक्विशन जाले. IDC मार्फत एक्विशन जाल्या कारणान आमच्या पंचायतीक आयज ताकद उरोंक ना. जे कितें उलयतलो विशय मांडटलो जाल्यार ते कंपनीवाले म्हणटात सगळे IDC वाल्यां कडेन चलात तुमी. IDCन आमकां जमीन दिल्या, पूण मूळ जमीन सरकारान एक्विशन करताना आमच्या गांवची जमीन एक्विशन केली. विशय दवरता आसतना एज अ डॉक्युमेंट गांवच्या लोकांक आमी रोजगार दितले म्हणटात. 80% गांवचे स्थानीक सरावंडींग पंचक्रोशीचे लोक घेवपाक जाय असो कायदो आसतना सुद्दां ते गांवच्या लोकांक हॅरेसमेंट करून बिझनेस एम्प्लॉयमेंटा पासून वंचीत थेयता. तांकां जे आवटसायडरांक हाडटात कर्नाटकाच्यान बिहारच्यान हाडले म्हणून कांय हरकत ना, पूण गांवच्या लोकांक कन्सिडर करपाक जाय ते करिनात. कंपनी खंयची? कंपनी सेजा गोवा वेदांता. आमकां इतकें सांगूंक जाय की आमची 15,60,000 जमीन आसलेली ती कंपनीक IDC थ्रू हे जाल्ली आनी आमची भितर जमीन आसलेली गांवची ती सुद्दां गेल्ली. आनी कंपनी तेंच्यांनी एक थळाव घातलेलो की गांवच्या भुरग्यांक कामाक घेवचें म्हणून. ते लास्ट 2014 घेतले. तेज्या उपरांत आतां 2025 जाले एकट्या भुरग्याक कामाक घेवंक ना. आनी आमचे सगळे भुरगे आहा ते सगळे भायल्या कॉन्ट्रॅक्टरांच्या कामाक वयता. ते एकटो सुद्दां कंपनीन गांवचो असो लागोंक ना कामाक. 2014 सांगता ते आजून कोण लागोंक ना. हांव फक्त गव्हर्मेंटा कडेन आनी आमच्या पंचायती कडेन परत रिक्वेस्ट करीत आहा की भुरग्यांक आमचे घेवचे म्हणून गांवांचे विकास करता. गव्हर्मेंटान हेल्प करची आनी कंपनीक मातशें हें करून आमचे सगळ्या गांवाच्या भुरग्यांक कामाक घेवचें म्हणून एक हें करचें विनंती करपाची तेंचे. नावेलीन आमच्या वेदांताचें जें एक्सपान्शन चालू आसा ते एक्सपान्शनाचे बेनिफीट जे फायदे जे आसा ते नावेली गांवा खातीर मेळचे. तो ट्रान्सपोर्ट आसत, मागीर ते टुरिस्ट टॅक्सी आसत किंवा जॉबांच्या संदर्भात आसत. ते जॉब जे आसा पळय न्हू ते गव्हर्मेंटाची जी क्रायटेरिया आसा 80% जॉब जे आसा ते गांवांत दिवंकूच जाय. तेजेर आमी आयज भर दिल्ले आसा आनी त्या प्रमाणान आमी वेदांता कडेन आनी सरकारा कडेन निवेदन दिवन ताचो पाठपुरावा करपाचो अशें कारणान ठरलेलें आसा. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. बेतोडा जंक्शन ते उद्देगीक वसणुकी मेरेनचो 1.5 किलोमीटर रस्त्याची अवतिकाय जाल्या. देखून फुडल्या 8 दिसां भितर रस्त्याची दुरुस्ती करूंक ना जाल्यार 200 काजूची झाडां ते फोंडकुलांनी रोयतले अशी शिटकावणी ग्रामसभेत थळाव्यांनी दिली. पळयात पुराय बातमी. बेतोड्या ग्रामसभा कोयराचो प्रकल्प आनी रस्त्याच्या विशयावयल्यान तापली. बेतोड्या जंक्शन ते उद्देगीक वसणूक मेरेनचो 1.5 किलोमिटराच्या रस्त्याची अवतिकाय जाल्ली आसा. देखून 8 दिसां भितर रस्तो दुरुस्त करूंक ना जाल्यार 200 फोंडकुलांनी काजूची झाडां रोयतले अशी शिटकावणी आयतारा जाल्ल्या ग्रामसभेत थळाव्यांनी दिली. उपरांत रस्त्याचो प्रश्न बेगोबेग सुटावो करतलो अशें आश्वासन
सरपंच मधू खांडेपारकरान दिले. तसेच कोयर प्रकल्पाचेर लेगीत ग्रामसभेत चर्चा जाली. आमचो कचरा प्रकल्प हो आतां पेंडींग इश्यू आसा. जवळ 50, 60, 65 लाख रुपये सरकारान हांगा घातले आमच्या म्हणजे ह्या पंचायतीक हो कचरा प्रकल्प चालू करपा खातीर. पण आज फाल्यां करून आजून कितली 2 वर्सां जालीं अजूनय तो कचरा प्रकल्प सुरू जायना. एक्चुअली ही ऑटोनॉमस बॉडी आमची पंचायत म्हणटात ती, कळ्ळें न्ही. आतां हो टॅक्साचो इश्यू सुद्दां तसोच केलो तेणी की तो BDO कडेन धाडलो. पण तुमी हांव म्हणटा तुमी कितें तरी डिसिजन घेता. आमी तांकां सांगलेलें जो कचरा प्रकल्प आसा न्ही तो अंडर पुलीस फोर्स तुमी चालू करात म्हणलें. सगळें सांगलेलें पण अजून पर्यंत ताचेर एप्रोप्रिएट अजूनय पावना तांची पडना. हो रस्तो जो आसा हो 1.5 किलोमिटर रस्तो आसा जो कण्णेवाळ ते आमच्या ब्लू पेंटा कडेन. आनी हो प्रत्येक ग्रामसभेक आमी हो विशय मांडत आसा गेली 2 वर्सां जालीं. आनी आतां आमी अशें सांगलेलें आसा की जर हो रस्तो एक 8 दिसां भितर जर जायना जाल्यार थंय कमीत कमी एक 200 तरी आमी काजीची कलमां हाडून दवरतले. आनी जी 2 वर्सां भितर थंय तुमकां काजी मेळटली, नुकतें मेळटलें. आनी ताका लागून हो रस्तो 8 दिसां भितर डिपार्टमेंट जो आसा हे डिपार्टमेंटा कडेन आमी एक सांगलां आनी पंचायतीक सांगलां की 8 दिसां भितर हो रस्तो जो आसा तो रस्तो तुमी पॅचीस मारा, जेड पॅचीस मारा, कितेंय करा पूण 8 दिसां भितर रस्तो जावपा जाय. तो कचरा प्रकल्प आता कितली वर्सां जाली कितलेच सरकाराचे जवळ 50 लाख परत पंचायतीन आपले पयशे घालून थंयसर कचरा प्रकल्प बांदकाम चालू केला आनी तो अजून चालू जायना. ताका लागून रस्त्यार बरेच फावटी मिडिया थ्रू लोकांनी पळयला की बेतोडे कचऱ्याचे ढीग कशे पडटात ते. आणि ते कचऱ्याचे विलेवाट लावपाक जो पळय कचरा प्रकल्प बांदकाम जाला तेजे आमकां प्रत्येक ग्रामसभेक उतर मेळटा. 95% कचरा प्रकल्प कंप्लीट जाला. थोड्या दिसांनी चालू करतलो. जंक्शन टू ब्लू पिंडा कडेन रस्त्याची मातशी कितें जाल्या आमी मान्य केल्या पण जितलें आमच्यान जाता आमकां ही कडेन उलयलां ग्रामसभा जावचे पयलीं की आतां ताका पावस आशिल्ल्या कारणान ताका एकूच उपाय आमी करूंक शकता म्हणजे तो रोड सोलिंग करपाचो आनी ताका मातशें वत जर येयलें जाल्यार जेटपेचर करचो आनी होच पर्याय ताका एकमेव आसा. आनी हेजे नंतर तो रस्तो PGSY पंतप्रधान ग्रामीण सडक योजने अंतर्गत जावपाचो आसा आनी ताका रस्त्याक ते हायट येतली जेणे करून ते गटार येतले असो फुडें रस्तो पिड्यार जावचे ना. आनी दुसरो एक आमचो गार्बेज प्लांटाची आमी कांय अडचण आशिल्ली आनी तो प्लांट तसोच पडून आशिल्लो. MRF शेड तेजे थोडे काम उरलेलें वेट गार्बेज जाल्लें हें काम आमी पुराय करून घेतलेलें आसा. गोमंतक TV खातीर स्वप्नेश चारी. लंच टायम बुलेटिन हांगाच सोंपता. दिप्ती तुमची रजा घेता आनी अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक TV. This is my life. मेरी मजबूरी ये है कि मुझे रोज सेट पे आना पड़ता है और विद पारुल यूनिवर्सिटीज ऑनलाइन प्रोग्राम यू कैन स्टडी एनी टाइम एनीवेयर. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडतात फकत राजकीय न्हय सामाजिक सांस्कृतिक तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडतात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढतात गोंया खातीर. आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर तुमचो टीव्ही गोमंतक टीव्ही. मध्यानराती ते फातोड मेरेन आणि फातोड सावन सकाळी मेरेन गोंयांत कितें कितें घडलें पळयात आवाज गोंयचो सकाळी 11 वरांचेर लायव्ह. दनपार मेरेनच्या मुखेल खबरांचो नियाळ घेयात लंच टायम न्यूजात. दनपारच्या 1 वराचेर गोमंतक TV